देवादीन मॉन्सिजर आंतोन पत्रावो हांच्या कळमीतनातल्या वावरा आनी सेवेच्या स्पिरितान पुत्तुरांत आराम जाल्ले विद्या संस्थे आज उंचल्या प्रगतीच्या पावंडार आसात. फाटल्या 60 आनी 5 वर्सांत हांव सबार विद्यार्थींक मौल्य आधारीत शिक्षण लाभोवचे सवें तांची जिणी रुपीत करूंक हे संस्थे आधार जाल्यात आनी ह्या विद्या संस्थेंत हांव शिकप जोडुल्लीं गांवांत आनी परगांवांत परजळून आसात. सबार सेवे स्पिरिताचे संचालक, प्रांशुपाल, मुखेल मेस्त्री, याजक, धर्मभयणी, शिक्षक आनी हितचिंतकाच्या वावरा निमती आज प्राथमीक शिकपातावन स्नातकोत्तर शिकपा पर्यंत शिक्षण दिवचे संस्थे पुत्तुरांत उदेल्यात. मायदे देवूस फिरगजेच्या अधीन मायदे देवूस समूह शिक्षण संस्थांनी 11 विविध विद्या संस्थे आसून हातूंत 3 विद्या संस्थे इगर्जेच्या वाठारांत तशेंच 8 विद्या संस्थे दर्बेच्या फिलोमेना कॅम्पसांत स्थापीत जाल्यात. ह्या सर्व विद्या संस्थांनी प्रस्तुत 6700 विद्यार्थी शिकप जोडून आसून सरी सुमार 300 शिक्षक शिक्षकेतर सिबंदी वावर दिवन आसात. मायदे देवूस फिरगजेच्या अधीन मायदे देवूस समूह शिक्षण संस्थे विविध हंतांनी वाडोवन आयल्यात. शिक्षण दिवच्याक गरज आसच्यो सवलत्यो रुपीत जाल्यात आनी हे वरवीं एक बरें शिकप दिवंक साध्य जालां. पूण इस्कॉलाची आनी संस्थाची बिल्डिंगां आनी सवलत्यो विविध हंतांनी तयार केल्ल्यो आसात आनी हांचे पैकी सबार बिल्डिंगां आनी सवलत्यो भोव पोरण्यो जाल्यात मात न्हय उपयोगाक कश्टांच्यो जाल्ल्यो. इस्कॉल, कॉलेज आनी हॉस्टेलाची सडताव बांदपां देवादीन मॉन्सिजर आंतोन पत्राव हांच्या काळार म्हणजे 1950 इसवेंत उबारिल्लीं. देखून ह्या सर बांदपाची आनी सवलतीचें नवीकरण करून नवें रूप दिवंक एक येवजण तयार जालें. प्रस्तुत संचालक मानादीक बाब लॉरेन्स मास्करेनस तशेंच कॅम्पस निर्देशक बाब स्टॅनी पिंटो हांच्या मुखेलपणान मंगळूर DSCचे धर्माध्यक्ष आनी कातोलीक विद्या मंडळीचे अध्यक्ष अधिक मानादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हांच्या मार्गदर्शनाखाल मायदे देवूस समूह शिक्षण संस्थेच्या गरज पडच्या पोरण्या बांदपाची आनी हेर सवलतीची नवीकरण करून नवें रूप दिवचें काम आराम जालें. ह्या व्हड जैत योजनाक सबार लाखांचो दुडू गरज आसा देखून आमच्याच पुत्तुरचो आमच्या विद्या संस्थांनी शिकप जोडुल्लो मानेस्त मायकल डिसोजा हांकां संपर्क करून ह्या कामाक हात मेळोवंक विनंती केली. मानादीक बाब अँटनी पत्रावन आराम केल्ली पुत्तुरांत मायदे देवूस संस्थे आज आमच्या दक्षिण कन्नडांत वर्तें नांव जोडूंक शकल्यात. मायदे देवूस फिरगस पुत्तूर हाच्या अधीन आसच्या 11 विद्या संस्थांनी फाटल्या सबार वर्सांतावन हजारो विद्यार्थींक मौल्य भरीत शिकप लाभला. ह्या शिक्षण संस्थांनी हांवें शिकप जोडला म्हणून सांगूंक संतोष पावता. एका विद्या संस्थेच्या प्रगतीक आनी बऱ्या शिकपा वातावरणाक त्या संस्थांनी आसची मूलभूत सवलत्यो खूब गरजेच्यो जावन आसात. असल्या संस्थे बांदता आसतना तांच्या सकड बिल्डिंगांक कट्टणांक दुरस्ती करची गरज पडटा. सबार वर्सां आदीं बांदिल्ली आमच्या मायदे देवूस फिरगजेच्या अधीन आसच्या विद्या संस्थेची बांदपां आनी संबंद जाल्ल्यो सर्व सवलत्यो भोव पोरण्यो जाल्ल्यो. असली दुरस्ती करचें काम सुरू केल्ल्या वेळार आमकां आदाराक आयिल्लो श्रीमान मायकल डिसोजा पुत्तुरचो गांवान आनी आतां मंगळुरांत आसो फिलॅन्थ्रोपिस्ट. सबार वर्सां आदीं बांदिल्ली आमच्या विद्या संस्थेची बांदपां आनी संबंद जाल्ल्यो सवलत्यो भोव पोरण्यो जाल्ल्यो आनी नवीकरणाक राखून आशिल्ल्यो. ह्या सर्व कामाक हांवें सुमार रुपये 3 करोडाच्या सडीत आर्थीक कुमक दिल्ल्यान मायदे देवूस फिरगजेच्या अधीन आसच्या सर्व शिक्षण संस्थांचें नवें रूप पळोवंक हांव भोव संतोष पावतां. आमच्या थोड्या योजनांक 100% आनी हेर योजनाक 20% दुडवा कुमक तांचे तावन आमकां लाभले. आनी ही गरज समजून आमच्या विद्या संस्थेच्या नवीकरणाचें एक व्हड जैत योजनाची जबाबदारी म्हाका फावो जाल्ली. फाटल्या 3 वर्सांनी यशस्वी रितीन सर्वांच्या सहकारान पंथाक पावयला म्हूण सांगूंक संतोष पावता. इस्कॉल, कॉलेज आनी हॉस्टेलाची सडताव बांदपाक नळ्याचें पाकें आसून ते पाकें दुरुस्ती करूंक, धर्नीक टायल्स ग्रनायट बसोवंक, टॉयलेटाची दुरुस्ती, वयल्या माळयेक सिलींग, बागलां, जनेलां आनी बांक रिपेरी, लायट, फॅनां दुरुस्ती, सिमेंट शीट काडून नव्या स्टील शीटीचें पाकें, गरज आसलेल्या जाग्यार पार्किंग वेवस्था आनी इंटरलॉक, हॉस्टेलांचें संपूर्ण नवीकरण, पेंटिंग,
सिल्वर जुबिली मेमोरियल हॉलाचे विस्तरण आणि नवीकरण या सर्व कामांचे विस्तार योजन तयार करून जारयेक हाडलां. या सर्व अभिवृद्धी कामाची जळत हांगासर सादर केल्या. पयल्यान पयलें फिलोमिना कॅम्पसांतल्यान दिव्य चेतना कॉपेलाचें नवीकरण काम प्रारंभ करून दर्नीक ग्रनायट, नळ्यांचे पाकें दुरुस्ती, पाक्याक सिलिंग, नवी आल्तार आनी मिसाच्या बलिदानाची वेदी, बांकाची दुरुस्ती, नवी अल्युमिनियम जनेलां, लायटिंग आनी साऊंड सिस्टम नवीकृत केलें आनी बिल्डिंगाक पेंटिंग आसा केलें. कॅम्पसाच्या विद्या संस्थांनी सेवा दिवच्या याजकांचे वस्तेघर शालोम हें घर कॉपेलाच्या पंदल्या माळयेक स्थळांतर केलां. सांत फिलोमिना कॉलेजीचे मुखेल बांदप 1950 आनी 8 इसवेंत बांदलेलें. ह्या बांदपाचे विशाल नळ्याचे पाकें दुरुस्ती, दर्नीक टायल्स आनी मॅटांक ग्रनायट घालां. सर्व टॉयलेटांची दुरुस्ती, वयल्या माळयेक सिलिंग, बागलां जनेलां आनी बांक रिपेरी, लायट, फॅनां दुरुस्ती, 2 पाक्याचेर आसलेले सिमेंट शिटी काडून नव्या स्टील शिटीचें पाकें केलां. बिल्डिंगाक पेंटिंग केलां. सर्व लॅबांची दुरुस्ती करून आनी विशेष करून कंप्युटर लॅबाक नवें सिलिंग, नवी कंप्युटरां, हवा नियंत्रीत वेवस्था आसा केल्या. कॉलेजीच्या लायब्ररीच्या नळ्यांचे पाकें दुरुस्ती करून दर्नीक टायल्स घाल्यात. लायब्ररी बिल्डिंगाक पेंटिंग केलां. सांत फिलोमिना कॉलेजीच्या रुपयाळ्या जुबलेवाच्या उडासाक उबारिल्लें सिल्वर जुबिली मेमोरियल हॉलाची दुरुस्ती गरजेची आसली. हॉलाचे सिमेंट शिटीचे पाकें काडून नवें टाटा स्टील शिटीचे पाकें उबारलें. सर्व टॉयलेट नव्यान पुनर्रचित केले. हॉलाक नवें सिलिंग आसा करून 20 दिवे नवीकृत केले. हॉलाच्या फाटल्या कुशीन फूड कोर्ट, ग्रीन रूम, रोसाची नाणी आसा केली. हॉलाच्या उजव्याक, दाव्याक आनी मुखल्यान स्टील शिटीचे पाकें उबारले. हॉलाच्या भोंवतणी सुमार 16,000 स्क्वेअर फीट जाग्यार इंटरलॉक घालून जागो वापरूंक योग्य जायशें केलो. हॉलाक नवी 1,500 कदेलां हाडलीं. सांत फिलोमिना कॉलेजीच्या मुखल्यान आसलेले 16,000 स्क्वेअर फीट पोरणे इंटरलॉक काडून त्या जाग्यार नवे इंटरलॉक घाल्यात. काडलेले पोरणे इंटरलॉक कॉलेजीच्या भुरग्यांक नवो पार्किंग जागो आसा करून थंयसर घाल्यात. शिक्षक आनी शिक्षकेतर सिबंदीच्या वाहन पार्किंगाक कॉपेलाच्या बगलेन 7,500 स्क्वेअर फीट इंटरलॉक घालून नवो जागो तयार केला. सांत फिलोमिना स्नातकोत्तर कॉलेजीच्या बांदपाचे भायल्या कुशीचे बाकी आशिल्लें पेंटिंग संपूर्ण करून बांदपाक नवें रूप दिलां. 1950 आनी 8 इसवेंत उबारिल्ल्या सांत फिलोमिना सल्यांच्या हॉस्टेलाक नवें रूप दिवच्याक येवजण हाती घेतलें. बांदपाचे विशाल नळ्याचे पाकें दुरुस्ती, दर्नीक टायल्स आनी सर्व टॉयलेट नव्यान पुनर्रचित केले. वयल्या माळयेच्या कुडांक सिलिंग, बागलां, जनेलां आनी बांक रिपेरी, लायट, फॅनां दुरुस्ती करून बिल्डिंगाक पेंटिंग केलां. हॉस्टेलाच्या कुजनाचें नवीकरण आनी भुरग्यांक वस्तू रुमळूंक आनी सुखात घालूंक पाकें आसा केलां. सरीसुमार 200 विद्यार्थी वस्ती करच्या सांत फिलोमिना सलियांच्या हॉस्टेलांत भुरग्यांक वस्तू रुमळूंक आनी सुखात घालूंक विशाल जागो तयार करून पाकें आनी इंटरलॉक घाल्यात. एका कुशीन उक्त्या आशिल्ल्या टेरेसाक पाकें घालून तो जागो वापर करच्याक तयार केला. सगळे हॉस्टेलाचे बांदप नव्यान पेंटिंग करून सोबाय सडयल्या. भुरग्यांच्या वापराक सर्व कुडांक नवी स्टील काबाटां हाडल्या. सांत फिलोमिना PU कॉलेजींत प्रस्तुत 1,446 भुरगीं शिकाप जोडून आसात. ह्या कॉलेजींत सर्तीक सवलत्यो आसा करच्या दृश्टेन आधुनीक गरजेक सहज जाल्लें कॉलेजीचें ऑफिस तशेंच प्रांशुपालाचें ऑफिस नवीकृत केलां. कंप्युटर लॅबाच्या पाक्याक नवें सिलिंग आसा केलां. 2,000 स्क्वेअर फीट नवें आधुनीक सवलतेचें फिजिक्स लॅब आसा केलां. 2016व्या इसवेंत बाब आल्फ्रेड पिंटो हांच्या मिनतेन आरंभ जाल्ल्या सांत फिलोमिना इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत प्रस्तुत नर्सरी तावन 7वे क्लासी पर्यंत 350 भुरगीं शिकाप जोडून आसात. ह्या इस्कॉलाक नवें रूप दिवच्या वक्ता सर्व क्लासीच्या दर्नीक, कॉरिडोराक आनी भायल्या स्टेजीक टायल्स घालून बिल्डिंगाक पेंटिंग करून सोबयलां. सांत फिलोमिना हायस्कुलाचें 1950 आनी 8 इसवेंत बांदलेलें एका कुशीचें पोरणे बांदप नवीकरण करून एक ल्हान नवें सभांगण तयार केलां. त्या बांदपाच्या नळ्यांच्या पाक्यां दुरुस्ती करून सिलिंग आसा करून दर्नीक टायल्स घाल्यात. नवे 20 दिव्यां सवें
व्यवस्थित साऊंड सिस्टम मांडून हाडला. सरीसुमार 300 जाणांच्या बसकेक अवकाश आसचें हें नवें सभांगण सा फिलोमिना इंग्लीश मिडियम इस्कोलाच्या भुरग्यांच्या वापराक आदाराचें जातलें. सा फिलोमिना कॅम्पसाची भद्रती मोतीन घेवन 12 वर्सां जावन उक्ते आसलेल्या जाग्याक नवें कंपाऊंड घालून व्यवस्थित मांडावळ केल्या. आमच्या विद्या संस्थांचो स्थापक बाब आंतोन पत्रावो हांच्या उडासाक एक व्हड इमाज जोगत्या जाग्यार उबारल्या. मायदे देवूस इगर्जेच्या वाठारांत आसच्या सा विक्टर सलियांच्या हायस्कूल, सा विक्टर इंग्लीश मिडियम इस्कॉल आनी मायदे देवूस कन्नड मिडियम इस्कॉलांक नवें रूप दिवच्याक मेटां काडली. 1940 आनी 2 इसवेंत देवादीन मोन्सिजोर आंतोन पत्रावो हांच्या मिनतेन प्रारंभ जाल्ल्या सा विक्टर सलियांच्या हायस्कुलांत प्रस्तुत 650 चड चेडवां भुरगीं शिकाप जोडून आसात. हांगासर नवीकरणाचें येवजण हाती घेवन सर्व क्लाशींक आनी कॉरिडोरांक मॅटांक टायल्स घाल्यात. सर्व टॉयलेट नव्यान पुनर्रचीत केल्यात. वयल्या माळयेच्या क्लाशींक सिलींग, बागलां, अल्युमिनियम स्लायडिंग जनेलां आनी बांक रिपेरी, लायट, फॅनां दुरुस्ती करून बिल्डिंगाक पेंटींग केलां. पोरण्या नळ्यांचें पाकें काडून दुरुस्ती केलां. इस्कॉलाच्या सभांगणाचें संपूर्ण नवीकरण करून दर्नीक टायल्स, बसकेची वेवस्था आनी वीज दिवे नवे करून घाल्यात. इस्कॉलाच्या बांदपाच्या टॅरेसाक नवें पाकें घालून भुरग्यांच्या चटवटिकेक आदार जायशें रुपीत केलां. 1970 इसवेंत देवादीन मोन्सिजोर आंतोन पत्रावो हांणी आरंभ केल्ल्या सा विक्टर इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत प्रस्तुत 850 चड भुरगीं शिकाप जोडून आसात. ह्या इस्कॉलाचें नवीकरण करून नवें रूप दिलां. सर्व क्लाशींक आनी कॉरिडोरांक मॅटांक टायल्स घाल्यात. सर्व टॉयलेट नव्यान पुनर्रचीत केल्यात. वयल्या माळयेच्या क्लाशींक सिलींग, बागलां, अल्युमिनियम स्लायडिंग जनेलां आनी बांक रिपेरी, लायट, फॅनां दुरुस्ती करून बिल्डिंगाक पेंटींग केलां. पोरण्या नळ्यांचें पाकें काडून दुरुस्ती केलां. इस्कॉलाच्या बांदपाच्या टॅरेसाक नवें पाकें घालून भुरग्यांच्या चटवटिकेक आदार जायशें रुपीत केलां. नर्सरी आनी किंडरगार्टन भुरग्यांच्या शिकपाक आदार जावच्याक आनी भुरग्यांच्या मोतीक उल्हास दिवच्याक क्लासरुमांक आकर्शीत पेंटींग आनी ड्रॉइंग पिंतुरां आसा केल्यात. 1930 आनी 7 इसवेंत बाप R.D. सिक्वेरा बापानी सुरवात केल्ल्या मायदे देवूस कन्नड माध्यम इस्कॉलांत 750 चड भुरगीं शिकाप जोडून आसात. ह्या इस्कॉलाचें नवीकरण काम हाती घेवन सर्व सवलत्यो आसा केल्यात. सर्व क्लाशींक आनी कॉरिडोरांक मॅटांक सगळ्या टायल्स घाल्यात. सर्व टॉयलेट नव्यान पुनर्रचीत केल्यात. वयल्या माळयेच्या क्लाशींक सिलींग, बागलां, अल्युमिनियम स्लायडिंग जनेलां आनी बांक रिपेरी, लायट, फॅनां दुरुस्ती करून बिल्डिंगाक पेंटींग केलां. वयल्या माळयेचें थोडें पाकें सिमेंट शिटीचें जाल्ल्यान ताका नवें स्टील शिटीचें पाकें करून नवें सिलींग केलां. इस्कॉलाच्या बांदपाच्या टॅरेसाक नवें पाकें घालून भुरग्यांच्या चटवटिकेक आदार जायशें रुपीत केलां. इगर्जेच्या वाठारांत आसच्या इस्कॉलाच्या खेळाच्या मैदानाक वचोंक सारको रस्तो नासलो. देखून नवो रस्तो करून इंटरलॉक घालें. खेळाच्या मैदानाक माती घालून पावसाच्या उदकाक वचोंक सारकी वेवस्था केली. दनपाराच्या जेवणाक बिसी उठाचे बांदप सारके उपयोग करूंक मांडावळ घाली. ल्हान भुरग्यांक खेळोंक प्ले पार्काची मांडावळ सारकी केल्या. सर्व इस्कॉलांच्या आनी कॉलेजीच्या बिल्डिंगाच्या भद्रतेच्या दृश्टेन फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आसा केल्यात. हें काम हातीन घेवन ताचें मुखेलपण घेतिल्ल्या मनादीक बाप लॉरेन्स मेस्करेनस आनी फादर स्टॅनी पिंटो कॅम्पस डिरेक्टर हांचो हांव उपकार बावडटां. सर्व प्रिंसिपलांचो, हेडमास्टरांचो, हेडमिस्ट्रेसांचो, शिक्षकांचो, विद्यार्थींचोय हांव उपकार बावडटां. ह्या शिक्षण संस्थेचे नवीकरण आणि अभिवृद्धी म्हज्या कुटुंबाच्या चॅरिटी ट्रस्टाचे सल्लागार जावन आसचे मानादीक बाप वालेरेन सोज, श्री स्टीवन पिंटो, श्री ऑजवर्ल्ड रोड्रिगस आणि श्री नासिर हांच्या सहकारान साध्य जाला. ह्या योजनाक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बेसांव दिल्ल्या मंगळूर येसद गवळी बापांक अदीक मनादीक दोतोर पीटर पॉल सल्डानांक आमी ऋणी जावन आसा. ही आमची योजनाक उदार मनान दान दिल्ल्या आमचोच पुत्तूरगार मानेस्त मायकल डिसोजा हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची बेसांव तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी करच्या सर्व वावराचेर मागता. ह्या नवीकरणाचे योजन अपुरबायेन जारी करून निस्वार्थपणी सेवा दिल्ल्या कॅम्पस निर्देशक मनादीक बाब स्टॅनी पिंटो हांकां आमचे संस्थे सदांच आभारी जावन आसतले.
त्या योजनेचें सपोण घेवन हे नवीकरणाचें काम पोंताक पावोवंक हटान म्हणलें बरी रात दीस वावुरलेले जावन आसात आमचे संचालक मनादीक बाप लॉरेन्स मस्करेनस हांच्या सहकाराक आनी मार्गदर्शनाक हांव सदांच ऋणी. ह्या संस्थ्याक पाठिंबो दिवंक तुमचे लागीं म्हजी कलती विनंती. ह्या वरवीं एक बरें मौल्याधारीत शिकप जोडूंक आमच्या भुरग्यांक एक अवकाश मेळटलो. फुडल्या दिसांनी ह्या विद्या संस्थे आनीकी चडीत प्रगती जोडून दित म्हजी आशा आनी मागणें समेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या आडळत्या मंडळीच्या कुमकेन कॅथोलिक बोर्ड विद्या मंडळीच्या कुमकेन केल्लें हें काम खरेंच आमच्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा उपकारतले म्हणून आमची पातयणी. तांकां समेस्तांक देव ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. श्रीमान मायकल डिसोजा ताचे आनी ताच्या सांगाती चॅरिटी ट्रस्टाच्या सांद्यांक हांचो हांव उपकार बावुरतां. हे सर्व येवजण पोंताक पावोवंक मार्गदर्शन दिल्ल्या मंगलोर दिएसीसीचे गवळी बाप आनी कातोलीक विद्या मंडळीचे अध्यक्ष अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना हांचो आभार मानता. ह्या येवजणाक व्हड मापाचो दुडो गरजेचो आसलो. ह्या संदर्भी मानेस्त मायकल डिसोजा हांणी आमच्या कुमकेक येवन थोड्या येवजणाक 100% दुडवा कुमोक आनी हेर थोड्या येवजणाक 20% दुडवा कुमोक फावो केल्या. तांच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सर्व येवजणाची जबाबदारी घेतिल्ल्या प्रस्तुत संचालक बाप लॉरेन्स मास्करेनस आनी कॅम्पस निर्देशक बाप स्टॅनी पिंटो हांचो उपकार बावुरता. ह्या कामाक हाताक हात दिवन वावर केल्ल्या आडळीत मंडळीच्या सांद्यांक, प्रांशुपाल, मुखेल मेस्त्री आनी शिक्षकांक, दानींक आनी हितचिंतकांक देव बरें करूं. ही सर्व योजना आमच्या शिक्षण संस्थांनी शिकच्या भुरग्यांक मौल्य आधारीत शिकाप शिकोवंक आदार जावं दी.